काय बरी अळमी असा. तर आता हांव घालता ही आमची पेस्ट. पार्सल ओपन करता, पोया भितर कितें आसा ते. बनाना जाल्लेले आसा आनी हेवटेन पळयात. सबस्क्राईब करात मरे भावानो. ओके सो गायज तुम्ही पोवू शकता आता हांगासर काय बरी अळमी असा. ओके आनी बरे कळे आहा पळय सारखे आवयस. आयज हे सारखे फूल पावर करपाचे आसा आमी. चला हेका आतां पयलीं हांव बरें साफ करून घेता. ओके आनी मागीर फुडलो प्रोसिजर तुमकां दाखयता. अर्द्या वराचे वयरूच जाले आसतली पण हांव साफ सफाई करता हेजी. इतलेच साफ केला हांवें आजून मेरेन कित्याक सारके डेलिकेट आसता ते साफ करचे पडटा खूब सारके. 100 न्हू 1000% तुमचो फोकस थंय आसचो पडटा नाल्यार कितें आहा तुमकां खबरूच आसा मागीर कितें जावं शकता पळय तें. ओके सो पळय चालू आहा म्हाजें. सो गायज अळमी करपाक न्हू हांवें हांगासर दवरलेलो आसा कांदो. ताका डायरेक्ट उज्यान घातला फ्राय करपाक कित्याक की मातसो टेस्ट वेगळो येता. आनी 2-3 कांदे म्हाका आतां अशेंच फ्राय करपाक जाय. सारके ऑथेंटीक करतात हरशीं ते इंगळ्यांचेर फ्राय करतात पूण आतां हांव इंगळे खंयच्यान हाडूं म्हणून डायरेक्ट अशें फ्राय करपाक दवरला. सो गायज पळय ह्यो आतां काळो काळो किट्ट जाला. ताका बरो सोलून घेवपाक जाय, डायरेक्ट घालपाक जायना. आनी ह्यो पळयात ह्यो आतां दुसरो कांदो हांगासर करपाता. हांकां पळयात हांवें बरें भाजून घेतलेले आसा. 4 कांदे कसले दिसतात पळयात टवटवीत सारके काळे काळेत. हेका आतां बरो सोलपाक जाय. आनी हेवटेन पळयात हांवें आतां दवरला टोमॅटो. अशेंच फ्राय करपाक जाय ताका सुद्दां. अशी गॅस आतां मॅसी जाली पळयात. सो गायज तुमी आतां म्हणटा आसतले की हांवें कांदो आनी टोमाट अशें कित्याक फ्राय करपाक दवरला. सो तेजें रिजन जावन आसा की आदली जाणटी जावं आमची मम्मी अशें म्हणटाली की जेन्ना गांवठी अळमी करता पळयात तेन्ना खंय न्हू ताका तेल यूज करिना आनी तेलान बी खंय ताका तळशिनात जावं कांदो टोमाट बी तेलान तळसून घालपाक जायना म्हणून. ओके सो तेजें रिजन म्हाका खबर ना पण अशें जाणट्यांचें म्हणणें आसा. त्या खातीर आमी बी ते फॉलो करपाक जाय न्हू. कितें तरी तेजें रिजन आसतलें कितें म्हणटात सारकें न्हू. त्या खातीर न्हू हांवें कांदो आनी टोमाट डायरेक्ट न्हू गॅशीचेर फ्राय करपाक दवरला. जेन्ना म्हाजी मम्मी आसली पळयात तेन्ना न्हू ती चुलीचेर फ्राय करताली इंगळ्यांचेर. पूण आतां आमी चूल बी कांय करिना सो कितें म्हणून करतली काय म्हाका ऑप्शन नासलें आनी त्या खातीर हांवें अशें फ्राय करपाक दवरला. पूण हेज्या उपरांत न्हू ताका बरें सोलपाकूय जाय सारकें न्हू. आनी अशें फ्राय करून समज ते अळमी करता न्हू जाल्यार ताका टेस्टूय बरो येता. फाटसून नवीचो फोन चार्ज जाल्लो आसा त्या खातीर तो रिंग जाता. आनी दुसरें म्हटल्यार न्हू अवी आजून अळमी सुटी करता. सारकें देट वल लागले तरी तो आतां साफ करीत आसा. आजून तेजी अळमी साफ करून जावंक ना. तुमकां तर खबरूच आसा न्हू ती अळमी सारकी सांबळून क्लीन करची पडटा. त्या खातीर तो एक 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 सारकें साफ करता. आनी हांगासर येयल्लेले आसा म्हाजो भिलोतो न्हू बेबी. हय न्हू हय म्हण हय न्हू. चल म्हाजे तेवटेन जालें आसतलें आतां हांव फटाफट वयता रांदपाक. सो गायज पळय हेवटेन म्हाजो टोमाट फ्राय जाता पळयात. आनी हेवटेन हांवें कायल दवरला चून भाजपाक. सो गायज हे पळय आतां हांव न्हू चून भाजता. आनी हांवें न्हू चुनाक सुद्दां भाजपाक तेलाचो यूज करूंक ना. हेका बेश्टें गरम करता. मातशें न्हू चून मावपाक जाय. पळय हें न्हू आतां मातशें ब्रावन जाता आनीक मातशें हेका भाजपाक जाय. बेश्टेंच भाजता हांव हेका तेल बी कांय यूज करूंक ना. सो गायज कितें आसता जाणाय सगळ्यात करपाक न्हू एक एक पद्दत आसता आनी त्या पद्दतीन करीत जाल्यार टेस्ट न्हू वेगळो येता. आतां समज कुल्ल्यो करता जाल्यार ताका दुसऱ्या भाशेन चून फ्राय करूंक जाय. टोमाट घालून हांव फ्राय करता. मागीर चिकन करता जाल्यार ताका दुसरी पद्दत आसता. सो म्हाजें न्हू सगळें आतां कितें करता ताका एकूच टॅक्नीक ना. रोस करता जाल्यार ताका सुद्दां हांव दुसऱ्या भाशेन चून बी फ्राय करता. नाजाल्यार सगळें कितें आतां सांग एक सारकेंच लागता.
हे पळय चून मातशें भाजलेलें आसा. आतां हांवें हेतूर घेतलेलो आसा 1 चमचो भर गरम मसाला. ह्यो हेतूर घालता, मातशें फ्राय करता. कित्याक सांग, चून भाजता आसतना गरम मसालो घालीत न्हू जाल्यार तो मातसो गरम जाता आनी तेजो फ्लेवर न्हू आनीक बरो येता. सो ही मातशी टॅक्नीक तुमी बी यूज करात आनी पळयात, खरोच बरो येता टेस्ट. ओके. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता हांवें बरें चरचरीत धुल्लेले आसा मशरूम. म्हाका सारके 1 वर 35 मिनिट्स म्हणजे 1.5 वर लागले सारकें. कित्याक हांवें रिस्क घेवंक ना, बरें साफ करूंक जाय ते. कळ्ळें तुमकां? पळयात कळे वेळे पळयात कशें आहात ते सारके चरचरीत सारके. चला. अरे 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 हे कित्याक करून दवरला तेंका कर पयला, तेका आतां बरें सोलूंक जाय. कळ्ळें कळ्ळें कळ्ळें. आनी हें पळय हें कितें? चून चून भाजता. भाजता मसालो करपाक. हय, सुक्या चून भाजला हांवें तेल नासतना. मागीर हें कितें मिक्सचराक वयपाक. हय, हे आतां भाजलेले आसा, तुमी पळोवंक शकतात. पळयात, हे पयलीं आसले कशे फुगे फुगे कशे आनी आतां बाबडे सुकलेले बोंबील कशे जाल्लेले आसा. अशेंच जावंक जाय. सो गायज, हांवें न्हू चून बी भाजून आतां दवरलेले आसा मातशें तेका थंड जावपाक. तुमकां तर खबरूच आहा न्हू, गरमा गरम चून मिक्सराक वांटून घालूंक शकना, तितूर टेस्टूय वयता आनी मिक्सराचे ते वयले धाकण आसा ते मागीर उसाळटा. त्या म्हणसर हांव आतां कितें करता सांग, हें पार्सल ओपन करता. पळोवया हितूर कितें आसा ते. हें पार्सल अवेन ऑर्डर केल्लेलें. कितें आहा तुवें? तुवें ऑर्डर केल्ला हांवें. अशें इतले घाईन उगडटा कितें भितर बरे व्हडले हे आयफोन 10 आसलेल्या भशेन. सो गायज, तुमकां खरें सांगू, म्हाका न्हू अनबॉक्सिंग करपाक खूब आवडटा. ते कितेंय जायना. काड भायर पयली. कितें तें? हेतूर हा कवचेचो जार मरे हवी. मागीर कित्याक केला ते सांग मगो. हे केला ऑर्डर हांवें डिटॉक्स वॉटर करपाक, लिवर साफ करपाक. तुमकां बी तेजी रेसिपी जाय जाल्यार कमेंट करून सांगपाचें. हय, जाल्यारूच सांगतली हय, आमी. ना जाल्यार सांगची ना. सो गायज, ही पळय हांवें आतां ही ओली कोथंबीर घेतल्या. ही न्हू कितें करपाक जाय सांग, वाडपाक जाय. वाडपाक जाय काय वाटपाक जाय? वाडपाक जाय. वाटपाक जाय. खंय कोरिएंडर. कोरिएंडराक कोंकणीन कितें म्हणटा तूं? ओली कोथंबीर. ओली कोथंबीर. एक्झॅक्टली. सो आतां हें वाटून घे. आनी कितें वाटूंक जाय? हे पळय, हे वाटूंक घालूंक जाय. कशें काडप ती काळे काळे जाल्यार ते कितें हे करप? पळय, हे सोलूंक जाय. हे सोदले काय पाणयान घालूंक जाय मातशें धुवपाक, ब्लॅक ब्लॅक वचपाक. आनी मागीर हे वाटूंक घालूंक जाय. हे बरें आहा मग कितें नाटक तुजें. हेतूर टेस्ट बरो येता न्हू. आतां आमी गांवठी अळमी करता, गांवठी पद्दतीन. कळ्ळें कळ्ळें. हय. जालें बरें आतां टेन्शन ना. कितें म्हणटा? हय. ओके. सो गायज, तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर अंकितान आपणाचो मसालो केल्लो पळय तो सगळो वाटून घेतलेलो आसा. आनी कसो दिसता पळय, चटणी कशी सारकी इडली सांबार डोसा चटणी चटणी. कलरूय पळय काय बरो ग्रेईश कलर आसा, ग्रेईश कसो. सो आतां हें जाल्लेलें आसा. लेट्स सी फुडें कितें करप तें तेकाच खबर आतां. कित्याक घेतल्या तुवें आतां हे कांदे कित्याक घेतल्या? हे हांवें कांदे घेतला कित्याक सांग, हो तो हांवें मसालो काडला पळय हेज्या वांगडा आतां शिजोवपाक जाय. सो गायज, हेतूर हांवें कितें केलां सांग, इल्लोसो कांदो घेतला, जिंजर गार्लीक पेस्ट, रेड चिली पावडर आनी बटाट घातला आनी एका न्हू हांवें उदकान शिजपाक दवरला. आनी आतां हेतूर वयतली आमची पेस्ट. सो गायज, हेतूर आतां हांव घालता ही आमची पेस्ट. हे आतां पेस्ट तूं घालता. हय. पळय ह्या आतां मिक्सचरान जे पेस्ट केल्लेली ती पेस्ट जाल्लेली आसा ही पळय, आनी ही आतां भितन घातलेली आसा. आतां कितें करतले तें म्हाका खबर ना. पळोवया आतां. लेट्स सी. सो गायज, आतां हेतूर हांव घालता मीठ
तुमच्या चवी अनुसार तुम्ही मीठ घाला. आमकां पुरो इतले आनी एका न्हू मातशें आतां शिजपाक दवरता. मातशें एका खतखतो येवंक जाय. मागीर लास्टाक हांव अळमी घालता, पयलीं घालिना. कित्याक सांग, पयलीं घालीत जाल्यार ती शेकशेक जाता. आता तुम्ही पळोवंक शकता अळमी हितून ट्रान्सफर जावपाची आहा. ताका पळयात अळमी आता भितन घातलेली आसा सगळी. अळमीचो धाकटुलो कुडको पासून एक्सपेन्सिव्ह. सोना है सोना. सोना चांदी के भाव में बिकता है बाबा. चला पळयात मशरूम, गांवठी मशरूम हा, जे पॅकेटांनी गावता पळय ते न्हू. आनी हे आतां बरें सामकें अलग तरेन बरें शिजोवन घेवंक जाय, जाल्यारूच तेजो फायदो. आनी हे जर पयलीं घालीत न्हू जाल्यार सगळें कितें जाता जाणाय, सगळे मशरूम भितन ग्रेवीन भितन न्हू मेल्ट जाता. मेल्ट जाल्यार तेका फायदो ना, बरो क्रंची लागोंक जाय सो तुमकां. आनी पळय हेजो कलर पळयात, मोबायलाचो फ्लॅश बंद करता तुमकां दाखयता पळय कसो आहा तो. ब्रावनीश कसो चण्याचो रोस आसता पळय तसो. सो गायज हे पळय आमी अळमी घातलेली न्हू. अळम्यान न्हू आपणाचें उदीक सोडलेलें आहा, म्हणून हे पळय मातशी पातळ कशी जाला. एका आनीक 5 मिनटां शिजप आनी मागीर बंद करप. शिवण मुळा हय मागीर हांव खावपाक रेडी मुळो. हय तरी म्हाका आनी खूब वेट करचो पडटलो ना, मागीर खावपाक रेडी. सो गायज आयज अळमीची हांव ग्रेवी करता आनी बनाना फ्राय करता. आगे कसले बनाना गो? भाजयेच्या केळेचे. कळ्ळें कळ्ळें कळ्ळें. येते न्हू मुळो अशें सोलून डायरेक्ट गुळूक गुळूक करून ना, खातात ते. ते भाजयेचे केळे. ताका सोलपाक कितलो वगत लागता? 1 वर? पळय हांव पळय सुरयन कशें सोलता. कोण कोण अशें सुरयन सोलता ते कॉमेंट करून सांगा आमकां. अशें करता आमच्या गांव पास्ता. ओके कर कर. सो गायज हे पळय केळे हांवें बऱ्या भाशेन कट केल्लेले आसा. आनी आतां हांवें घेतल्या हळद, रेड चिली पावडर आनी मीठ. हे तर तुमकां खबरूच आहा, नॉर्मल तुमी बटाटे भाजपाक हेच यूज करता आसतले. पूण हेतूर एक ट्विस्ट आहा. हेतूर आतां हांव कितें घालतलें सांग. हे पळय आमटान, ह्या आमटानेचो हांवें फूल पल्प काडलेलो आसा तो हांव हेतूर घालतलें. कित्याक सांग, म्हाका हे न्हू खट्टा मिठा बनाना बरें लागता त्या खातीर. की तुमकां खबरूच आहा म्हाका खट्टा मिठा बनाना खूब आवडटा. त्या खातीर हांवें पळय आतां तेतूर पल्प घातलेलो आसा आमटांचो. आनी आतां हांव भितर घालता शुगर. शुगर हांवें कितली घेतल्या सांग, जितलें मीठ घातला पळय तितलीच हांवें शुगर घेतलेली आसा. तो मातसो न्हू हेजो टेस्ट बरो लागता. पळय एका आतां मिक्स करून घेवंक जाय. पळयात गायज काय बरें हे मॅरिनेट जाल्लेले आसा ते. आतांच पळोवपाक सारकी रुचीक दिसता न्हू. पिकल कशें. आतां हेका हांव 5 मिनटां दवरतले आनी मागीर रवा फ्राय करतले. सो गायज तुमी पळोवपाक शकता तेल बरें तापलेलें आसा आनी हांवें बरो हेका रवो लायलेलो आसा. आतां हांव हेका सोडटा तेलान. आवय तुमकां खबर आहा हेका वेज हे म्हणटा फिश. हेजी न्हू कडी बी करतात, बेस्ट लागता कडी. सारकें नुस्त्याची कडी करता पळय तशीच न्हू हेजी कडी करूंक जाय. तुमी केन्ना ट्राय केला जाल्यार सांगात आं. आनी म्हाजो मातसो कॅमेरा हालता कित्याक की हांव एका हातीन व्हिडियो करता आनी एका हातीन न्हू रांदता. गायज हे पळय म्हाजे आतां एक कुरकुरीत चटपटा खट्टा मिठा बनाना जाल्लेले आसा रेडी. आतां हांव वयता जेवपाक. ओके सो गायज आमगेर आसा रायस आनी फूल पावर जे सिजनल आमचे मेळटा मशरूम. आनी हांगासर आसा केळ्यांची भाजलेली कापां. आतां अंकिता आपणाची प्लेट हाडटा, आमी चालू करुया. हांव चालू करता, सद्या म्हाका लागल्या भूक. सो गायज आमची मशरूम रेसिपी तुमकां आवडली आसतली न्हू.
आवडल्या जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा. हांव मेळटा तुमकां फाल्यांच्या नव्या आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल टाटा गुड नायट बाय. आयज हांव कित्याक बेगीन आहा जाणा मागीर सांगता फाल्यांच्या ब्लॉगान.